नैसर्गिक संपत्तीन नटिल्लो आसा। हांगा जी आशिल्लीं देवळां, बुडबुड्याची तळी, तशेंच वॉटरफॉल हे गोंयभरचे लोकांक थंय येवपाक आकर्शीत करतात। आनी ह्या गांवा भितर लास्ट 2 दीस जे नेत्रावळीचे पंचायत आसा तांणी ह्या गांवाक जे एंट्री करता थंय एंट्रन्साक तांणी एक गेट घाल्या आनी ह्या गेटींतल्यान जे पंचायतीचे जे कोण एंटर करतात तांचे कडल्यान ते गार्बेज कलेक्शन आनी पार्किंग कलेक्शन फीस म्हणून फीस घेतात। इतलेंय न्ही, जो मनीस थंय एंटर जाता थंय तांकां फी पयलीं दिताच, ताजे नंतर 200 मिटराचेर फॉरेस्टान एक गेट घाल्या आनी तो मनीस जर त्या वॉटरफॉलार वचपा आसा जाल्यार ताका फॉरेस्टाकूच परत एंट्री फी दिवची पडटा। ही काल आयिल्ल्या एक बस आयिल्ली, त्या बसीक 20 लोक आशिल्ले, तांकां एंट्रन्स फीचेर तांचे कडल्यान पार्किंग आनी गार्बेज कलेक्शनाचे नांवार 800 रुपया घेतले आनी तीच बस 200 मिटर वतगीर फॉरेस्टान थंयच्यान तांचे कडल्यान 550 रुपया घेतले। टोटल जाले 1250। तशेंच एक 4 व्हिलर आयली, 4 व्हिलरा कडल्यान थंयच्यान घेतले 240 रुपया आनी ताजे नंतर फॉरेस्टान घेतले तांचे कडल्यान 215 रुपया। हे इतले हे कलेक्शन तुमी घेतात। जेन्ना एक ट्युरिस्ट त्या गांवा भितर येता तेन्ना हे फॉरेस्ट प्लस आतां पंचायती घेवपा लागल्या हे कलेक्शन घेवन तुमी त्या ट्युरिस्टाक कितें फॅसिलिटी दिता? आज तर त्या गांवा पळयत जाल्यार एक पार्किंग फॅसिलिटी तर नाच। आज हे गार्बेज कलेक्शन म्हणटा तांचे कडेन गार्बेज कलेक्शन सेंटर ना। दुसरी गजाल म्हणल्यार हे जे ट्युरिस्ट थंय येतात हे ट्युरिस्टां जर थंय गेले जाल्यार थंय तांचे कडेन एक प्रॉपर टॉयलेट ना, बायलां थंय न्हालीं किंवा कोणी जाल्यार तांचे कडेन चेंजींग रूम ना। हे बेजीक एम्युनिटी तांणी इतल्यान पे करूं तांकां दिल्योच ना। आनी हे जे पंचायत आसा ही लास्ट 2 दिसाच्यान घेता आनी हे घेता आसतना हे कशें घेता, एंट्रन्साचेर तांणी घेतला। जो कोणी मनीस एंटर जाता, जो आमचे शेजारचे गांवचोय जावं किंवा खंयचोय गोंयकार भाव जावं तांकां पयलीं थंय एंट्रन्स फी दिवची पडटा। प्रत्येक पंचायत आपूण फी लायतली आनी गांवांतल्याच लोकांक बिचार वचपाक सुद्दां पयशे दिवन वचचे पडटले। आनी आंबोली सारक्या जाग्यार आमचे कितलेशेच गोंयचे वता लोक, तांचे कडल्यान खंय ते फी घेता। पूण थंय तांणी 1-2-3 टॉयलेट तरी दवरल्या। हांगा टॉयलेट ना, फॅसिलिटीज ना, तरी आसतना ते कित्येक वर्सां जालीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फी घेता आनी आतां ही डबल फी पे करची पडटा। प्लस गांवच्या एंट्रन्साक एक गेट बसप सारकें न्ही, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आनी पंचायतीचें कॉर्डिनेशन जाय आनी एकूच फी घेवंक जाय आनी ती बी लोकांक परवडटा अशी फी घेवंक जाय अशें आमचें म्हणणें।